दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल आम्ही सोलनवरचे भो अपर्बायाचे कार्य जाऊन असा मुजा जिवितांतले मेटा हे वीक्षण करचे तुमकां सगळा मोगाचो स्वागत. आज आमच्या सांगात एक कोंकणी समाजेंत जावं दी ते समाजसेवेंत जावं दी ते जर्नलिजमांत जावं दी ते साहित्य क्षेत्रांत जावं दी ते कार्यनिर्वहणांत तांचो साधन केल्लो व्यक्ती आमच्या मदगात आसा. तांची झळक वळख तुमच्या मुखार दवरचे खंडी जावन म्हजे एक भाग जावन आसा. तर तांची धाकटी वळख हांव तुमच्या मुखार दवरतां. वो मानेस्त आदी गांवान ताकोडेचे आनी आतां प्रस्तुत वलेन्शा आफ्रिकेचेर तांची वस्ती. फाटल्या 29 वर्सांत म्हणजे 19 इयर्स जावन एक मात्र पत्र आसचें तेंय कन्नडांत आसचें. पिंगारा पत्राचे प्रधान संपादक आनी ताचे मालक ते जावन आसात. pingara.com हे वेबसायट ते चलयतात. वृत्तेंत एक नवार्दीक जर्नलिस्ट. SDM लॉ कॉलेजींत ताजे स्टुडंट जावन तांणी शिकप तांणी जोडलें. ताजे नंतर 5 वर्सां वकील वृत्तीन तांणी सेवा दिली. आदले MCC बँकाचे डायरेक्टर ते जावन आसात. आमच्या संदेश पत्राचे आदले संपादक आनी सांगता मित्र पत्राचे संपादक जावन तांणी वावर दिला. 4 भासांनी लिखून 13 बूक लोकां उजवाडाक हाडलेली कीर्त ती तांची जावन आसा. तांकां हांव शाबास म्हणटा. प्रस्तुत कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटका हाचे जराल कार्यदर्शी ते जावन आसात. बरे लेखक कवी आनी अपुर्बायाचे कार्यनिर्वाहक सांगता भलायकी मागच्यान ती एक उखलेले हात ते जावन आसात. आनी एक बरे रिसोर्स पर्सन JCCंत तरबेती जावन ते वावर दितात. आनी ते कोणूच न्ही म्हजे आनी तुमच्या सगळ्यांच्या मोगाचे ह्या समाजीक देणगी दिल्ले सर फिरगजांक जावं दी सर लोकांक जावं दी माहेत तरबेती दिवचे व्यक्ती भोवमानेस्त रायमंड डिकुना ताकोडे. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत सर. थँक्यू जूड. देव बरें करूं. म्हाका बारीक खुशी म्हळ्यार रायमंड ताकोडे 12 आकोडे 12 आकोडे तुमी उतरून तांचो यशस्वी जोडून खोडयाळाक आयल्यात. तर आज रायमंडान केल्लें साधन ते व्हरते. रायमंड म्हणटना नांव एक बारी नावार्थीक वस्तुरान जावन दी व्यक्तित्वान जावन दी पुरो नावार्थीक. तर तुमच्या भुरगेपणा विशयांत तुमच्या जल्मा विशयांत तुमच्या गांवा विशयांत मोठ्यान आमच्या लोकांक इल्ली झळक दिया सर. देव बरें करूं जूड. दिव्यवाणी ह्या संस्थाक आनीक विनोद आनी ताच्या भुरग्यांक हांव देव बरें म्हणटा म्हजो उडास दवरल्या खातीर आनीक हांगासर येवन हें शूटिंग करच्या खातीर. माध्यम क्षेत्रांत दिव्यवाणी एक बरें नांव तांकां हांव शबासकी पडयता. आनी एक तांचें मिसांव हें धार्मीक मिसांव तशें समाजीक मिसांव मुखार सोडून न्ही आमी पत्योचो देव तांकां सहाय दिवची म्हणून ह्या वेळार तांकां बरें मागता. हांव ताकोडेचो म्हळ्यार ताकोड्यांत एकच भटाचें घर आहलें आनी एकच देवूळ आहलें महालिंगेश्वर देवस्थान. पयल्या क्लासींत आसतना आमकां फस्ट पिकनीक थंय मिल्ला टिचर म्हणून तिणें व्हरून एक पिकनीक करून एका सोनवारा दीस आमकां एक इगर्जीन मात मीस पळयतात ते भुरग्यानो पळया आनी एक हिंदुवांची पुजा करतात पळय म्हणून थंय आमचो ईश्वर भट आहलो. ताणें पुजा करचें आनी ताणें प्रसाद कशें दिवचें म्हणून आमकां दाखयलें. आनी ते दाडातावन आमी ह्या भारतांत ह्या इंडियांत हांगा सगळा वटो आमी कशें जियेता. पाद्र्यापानी मात मीस सांगचें न्हय आनी की कोणी मीस सांगतात म्हळ्यार पुजा करतात आनी थंय प्रसाद दितात म्हणून आमकां केल्लें. ह्या टिचरीक म्हजो नमन. ताच्या उपरांत म्हजी आवय आलीस डिकुना म्हजो बाबू हांवें पळोवंकूच ना ताका कित्याक म्हळ्यार हांव 2 वर्सां आसन सरलो ल्हान प्रायर. ती कितें म्हळ्यार व्हडलो दादलो मनीस म्हजी आवय. तिणें त्या काळार सुमार तिका प्राय 26 वर्सां त्या काळार आमचे आस्त उरोवन तिणें आमकां पसलें. म्हजो व्हडलो भाव हांव निमाणो लिओ डिकुना व्हडलो भाव म्हजो तोय साहिती CJS ताकोडे म्हजो गुरू आनी लिओ डिकुना आनी ते सांगती ताकोड्याचे नेकेत्र म्हणून एक वणते पत्र आसलें. त्या वेळार ICYMनांतलें ताकोडे ज्युनियर युवक संघ म्हणून आसलें तातूंत ते बरें आसलें. पण लोशेस सराव ताकोड्याची इगर्ज बांदलो ताच्या कॅरफार तें वणते पत्र चलतालें. आनीक त्या दळा तांणी केल्लें साहित्याचें आमकां प्रमोशन त्या दळा ताकोड्याच्या उरलीं पुरो नांवां सांगल्यार कोणाचें नांव सोडल्यार कश्ट जाता. त्या देखून त्या दळाचें तें तांणी केल्लें साहित्याचें जावन क्लिफर्ड पत्र्याप मारलो आनी ह्या 2 पत्र्यापांनी आमच्या वयर घाल्लो प्रभाव भोव विशेष. त्या देखून ताकोडेकार खंय गेल्यार लिडर जातात त्या काळाचे. आतां चेंज जातात कित्याक म्हळ्यार तांकां पळोवन परत तें जनरेशन मुखार. ताकोडे म्हणटना सर म्हाका एक उडास येवचें कित्याक म्हळ्यार ताकोडे 12 आकोडे अशें आमी गामात म्हणटा.
पूण ताकुंडे गांवांत ती फाल्गुणी न्हंय वळटा, सुळसुळ्याने वळटा, फुलोन वळटा आनी म्हज्या गांवांत ती तेणें वळोवन येवची. आनी थंयसर साहित्य उदेल्यात, थंयसर बरोवपी उदेल्यात, लेखक, कवी, बिझनसमॅन. त्या गांवाची मातयेंत कल इट आसा ती काल एक विचित्रय आसा ती. एक ताकोडेचे म्हळ्यार कशें म्हळ्यार त्या कोण प्रमुख येयले आले थंय लोकल आसले तांचे देणगी उडली ती. आमच्या ताकोड्यांत एक सोसायटी आसली तांदला सोसायटी म्हणून, कोणी ती आयकल्या की ना गोतू ना. पूण फॉर द एलोसाठी सुद्दां दुबळी कांयत आसतना लोकांक सेरावन फॉर द एलोसे सेरावन दुबळी कांयत आसल्या लोकांक पावसांत जेवंक करीचे म्हणल्या खातीर केदाळा तांदूळ ते बेळे काडटात त्या दाळा थंय हें दवरन कालें डेपोजीट दवरन ताका परतून वाड म्हळ्यार कितें ओली, ताका नांव ओली म्हण ताचें, आनीक रिणाक दिवचें. आनी ही असली एक सोसायटी काली बार्टर सिस्टमान पयशे वर्क जायनासले थंय. मागीर केदार लोकांकडे पयशे जाले ते सोसायटी बंद केली. म्हणून थंयसरल्या एका बुद्धवंत पाद्र्या जावन ती ह्या मनीस जावन थंय आसले एका गांवांतावन आयिल्ले मनीस जाल्ल्यान भायर आयिल्ल्या क्षणां तांकां चड अवकाश मेळ्ळो. त्या देखून परत रेपुटी गांवांत आयल्या आनी गांवचें नांव सिजेस म्हणल्यान सिजेस ताकोडेन सगळ्यांनी रिएप्टींग घाल्लें नांव तें. सुरवातेचे बरोवपी तेच हांव चिंता. आतां सद्याक आमकां उडास आसचे तशें म्हळ्यार ताच्या पयलेंचे कोण म्हण आमकां कळीत ना देखून म्हणच्या म्हळ्यार कोणी आसात जाल्यार आमी डिनाय करूं. पूण सिजेस ताकोडे म्हणून सडीत पोवटी तो राखण्यात आसल्यान आमकां चड अवकाश दिवंक जाले ताका. कित्याक म्हळ्यार म्हाका ताणें प्रचाराक जावन थंय हाडलो काय फॉर नेग्लिजिबल थिंग्स सगळ्यांक उजवाडाक ताणें हाडले. हाडूंक साथ ओके, आतां तितल्या विशयांत तुमच्या गांवा विशयांत माय विशयांत कुटुंबाचें उलयतना शिकप तुमी सारकें सरमून दर्शून व्हेल्लें तुमी. म्हज्या आवयक भारी एक एम्बिशन आसलें. कित्याक म्हळ्यार तिणें काल म्हळ्यार हांव मदें म्हजें एज्युकेशन कट केलें 8वेंत. कित्याक म्हळ्यार फॉर सम रिजन्स तिणें रोडोन म्हणल्यार बरें आनी परत म्हाका इस्कॉलाक घालो जैन इस्कॉलाक. आनी ताच्या वय हांव जैनाक इस्कॉलाक येतालो ताकोडे कन्नडा माध्यमांतून आमकां सगळ्यांक कितें इंग्लीश मिडियमाक हाडून घाल्लें. त्या देखून इंग्लीश मिडियमांत गेल्ल्याक म्हाका फर्स्ट इयर काल्याक कितें म्हाका फेल जालो त्या देखून आनी इस्कॉला वचना रावलो. पूण तिणें इतल्या न्ही परत आनी असो घालो की ताच्या उपरांत त्याच कॉलेजींत हांव ज्युनियर कॉलेजीचो प्रेसिडेंट जालो, स्टुडंट लिडर. तितलें मात न्हय, हांव प्रेसिडेंट जाल्ल्या खातीर एस.एन. दिवाकर म्हणून थंयचो प्रिंसिपल तुजो प्रिंसिपल तुवें. आनी ताणें एक दीस म्हाका बारा येयली म्हळ्यार गेलो ನೋಡು ನಿನ್ನ ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ LLB ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. NJ ಕಡಂಬರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ, ನೀನು ಹೋಗು. SN दिवाकर बांधले पैसे वय बाबा नाजाल्यार हांव LLB करतो ना, म्हाका वतूच ना हांगा जाला म्हणून. ते दिसता न्हू म्हाका. ताच्या उपरांत म्हाका एक मात कितें म्हळ्यार ते सकाळी ते 8:15 हांगा कॉलेज स्टार्ट जाली, सकाळी बायसान येवचें पडटलें म्हाका. एक ताच्या उपरांत ते म्हळ्यार सकाळी वेकलार एलर्जी स्टार्ट जालें एक म्हळ्यार उलयतना आदी पळयल्लें वेरिएशन्स येता. ते सोडल्यार LLB केल्ल्यान ताकोडचो फर्स्ट LLB हांव, ताकोडचो फर्स्ट वकील हांव. आय नेवर से कित्याक तें आमकां तें व्हडलो विशय. सर ड्रेस वकील आसत तुमी? न्ही न्ही न्ही, वो नेहरू कोट, वो नेहरू कोट कोट न्ही. म्हाका ते पुलिसांक आनी त्या लॉयरांक आनी थोडे ते बोर येतात तांकां पळयतना खेदाळे भिंत दिसचे, खेदाळा खंय तुमी भितर घालता म्हणून समजना. आनी आसून सर आतां एक सांगा, कितले वर्सां तुमी शिकल्यात ते? कितले वर्सां तुमचे LLB शिकल्यात? तुमचे त्या दाळाचे बॅचमेट्स म्हळ्यार तुमचे एक कोण आसले? आतांचो हिंदू युवा सेनेचो जगदीश शेणवा हांगाचो मँगलोरचो डिस्ट्रिक्ट वामंजूरचो तो म्हजो क्लास. आनी ताच्या ऑल कॉलेज प्रेसिडेंटाक हांवें काम केलां, भाशण करना आनी बोलतलो. I.20 सुजा सेक्रेटरी जाल्लो त्या दाळा आमचो MLC. तो 3 इयर LLB जाल्लो, आमी 5 इयर LLB जाल्ले. सो त्या दाळा ताच्या खातीर हांवें काम केलां. आमकां ते आनी हे म्हणून ना. आनीक आतां जाल्यार आमी ओट्टूक मेळटा. फर्स्ट बैच ऑफ 5 इयर्स MP नोरून आल्लो की MP नोरून सेकंड बैच. ओके तो 5 इयर LLB सेकंड बैच, PP हेगडे थर्ड बैच.
आणि MP दळा पप्पासो आता जबरी आता हे बाबत नाही त्या दळा एक गरजे होता पावसो कोणा की एज्युकेशन आला रे ताका बुस्तो अर्थ जाताले त्या सगळं विवरण करचे आणि ताच्या क्लासीन बारी पॉप्युलर तो त्या वाटतात करेक्ट त्या दळा करेक्ट इज अ नाईस मॅन त्या दळा आता तुम्ही आता LLB शिकाप जोडल्या 5 वर्सां शिकाप जोडल्या आता कितली वर्सां तुम्ही लॉयर जावन म्हळ्यार ते तुम्ही सिव्हिल लॉयर जाल्यात की क्रिमिनल जाल्यात की या जनरल लॉयर जावन तुम्ही सेवा दिली ऍक्च्युली LLB करूंक कारण आनी एकलो कारण BV पिंटो जड्जी जावन आल्लो गोता संपूर्ण हायकोर्टाचो तो म्हजो मावशेचो पूत ताची आवय सरली मात्र पोर दुरा 1 वर्सांनी पोर आयतार हांव श्रद्धांजली मागोवंक गेल्लो आनी तोय मेळ्ळो LLB शिकोवंक तो कारण ताचे उपरांत हांव प्रॅक्टीस केलें 5 वर्सां तांचे सांगात ताचे मेडिकेरांत ऑफिस आहलें थंय हांवें केलें पूण म्हाका कळ्ळें जालें म्हळ्यार एक थंय म्हळ्यार म्हाका ल्हानतावन म्हज्या आवयन म्हाका एक्चुअली सांगत जाल्यार म्हाका गाडी चलोवंक येना एक गाडी चलोवंक येना आमगेर घरा सड्ड गाडी म्हळ्यार जर्नलिझम गाडी चलोवंक येना नाही आता मागीची गजाल सांगतात आमगेर घरा गाडी चोवच्यो कश्यो कोताय उठरे बंडशिऱ्या म्हणून बंडशिऱ्या म्हळ्यार कोत्ता किचनांतले पुरो मेळ्ळे वचत मॅक्झिमम गाड म्हळ्यार ती व्हडली गाड म्हळ्यार ती ते थंय दळा हय मागीर डॉल्फी ओट्टूक आसतना डॉल्फी आनी एक बेकुपा म्हणटलो कोणाय कोण डॉल्फी म्हळ्यार डॉल्फी कासिया डॉल्फी कासिया आमकां म्हाका आयकल्ले म्हळ्यार तितलेंच आता मस्त गाडी आयकल्यात म्हाका चोवतात कित्याक म्हळ्यार जर्नलिस्टाक गाडी चोवतात तशें जालें ना हांवें ताच्या उपरांत मस्त आर्टिकलां बरयल्यात इंग्लिशान बरयल्यात कन्नडान बरयल्यात कोंकणीन बरयल्यात आनी सडावत एक प्रिंसिपल काण घेवन हांव एक आर्टिकलां बरयतां एंड करचें म्हणजे संपादकी जावन खंयची सत्य नीती न्याय प्रामाणिकते हे 4 शब्द धर्म म्हळ्यार ते म्हण चिंतन धर्म म्हळ्यार सत्य नीती न्याय प्रामाणिकते ते देखून म्हणजे हर एक आर्टिकलां तूं खंय वाचलें तुम्ही आर्टिकल म्हणटा म्हाका उडासलो ते काल ते चिकणी कथा चिकणी म्हाका चिक्क काणी म्हणून आयले चिकणी कथा तो एक शब्द केताळो की डॉल्फी कासी आनी हांव बसून आसतना धाकटी कथा गिट्टी कथा चिकणी म्हळें ते जाल्यार चिकणी कथा म्हणून स्टार्ट केले एक्चुअली ताका प्रेरण ओ हेनरी म्हणून एक मोठवी कथा बरयतलो आसा ओ हेनरी खंयच्या गांवांत तो इंग्लीश रायटर तो ओ हेनरी ताणें बरोवच्यो काणयो त्यो एक्चुअली ओ हेनरी मोठ्यो बारीक सोबीत काणयो कोणी आसल्यार तातूंत त्या 50 शब्दां भितरल्यो काणयो चिकणी कथा बरयल्यार म्हणून येद्यो लांब बरोवच्यो न्हय 50 शब्दांचे ताका मानदंड त्या 50 शब्दां भितरल्यो काणयो त्यो एक्चुअली हांवें मेजार दवरलो आनीक तातूंत पुरा एका मोठव्या काणयेचें स्ट्रक्चर ये जाय कुतूहल ये जाय तुका इंट्रोडक्शन ये जाय लास्टाक पंच ये जाय पुरा ये जाय कालिंगी बरोवन चिकणी कथा म्हळ्यार जायना पूण तुमी खंयच्या लँग्वेजीन बरयतले सर चिकणी कथा काली हांवें कोंकणीन बरयल्ली काली कोंकणीन बरयल्ली आनीक चड बरयल्ल्यो मित्राचो साथ अब्बाताक आसतना 12 वर्सां आसतना 12 वर्सांच्या प्रायर बरयल्ली 12 वर्सां हांव मित्राचो साहस LLB करतना त्या टायमाचेर आनी परत केदाळ डॉल्फीन ते पत्र दुसऱ्याक दिलें ते दीस म्हणजे संपलें चिकणी बंद जाल्यो डॉल्फीन म्हाका डॉल्फी कासियान म्हाका पयशे दिवचे गरज ना पूण आज हांव कितें एक साहित्यांत कितें तरी चिंतूंक शकता जाल्यार डॉल्फी कासियाचें आलोचन मुस्त आसा कित्याक म्हळ्यार ताच्या पत्रिकोद्यमाची स्टाईल एक तो विरोधी जाल्यार व्हडले कांय कॅर करनातलो म्हाका एक म्हळ्यार तांची एक शाती हांव तुमी डॉल्फियाबाची नांव काडलां हांव सांगते आसा पयलीं हांव बरयतालो जुडनोर वेडोर म्हणटा तुमकां कळीत आसा बरयतालो म्हणून आतां म्हाका कांय कितें कांय मेळना म्हणल्या खातीर थोडे फावटी दुरसा जाता थोडे व्हडना दुरसोन दित 100 बूक मोत उजवाडतना म्हणलो बूक हांवें बरयल्ली काणी ती कादंबरी ती आनी तांणी ती प्रसार केली खंडीत जावन आज तांकांय हांव रणी आज कित्याक म्हळ्यार एक हांव पुनःप्रकाशन कित्याक म्हळ्यार हांव लेखक म्हणल्यार साबार जाणांक गुत्तू ना या एक बोरो बी म्हणून थोड्या गुत्त आसचें ना तें म्हणना पूण तशें जाल्यार व्यक्तीन आमच्या जाल्यार प्रोत्साह दिला पाठिंबो दिला आज तांकां खंडीत जालां मेरणी ताची शिकोवची रीत तशी आसली म्हळ्यार काली जायना जाल्यार आपले हांव सहा सांगपा जाल्यार म्हजी काणी काडून उडयल्ली आतां हे पटी घालूंक जायना म्हण कित्याक ते निश्ठुरपण जायचे एका तें हांव शिकल्ल्यान एक डिमेरिट कित्याक म्हळ्यार मस्तपटी म्हाका घालून जाता की म्हळ्यार म्हजो पक्का दुस्मान एकलो प्रेस कॉन्फरन्स केल्यार
ताणें म्हजें कांयच पब्लीश करूं या म्हाका भारी लॉस केला जाल्यार फोटो घालून म्हटल्यार भारी लॉस केला जाल्यार ताचे एक शब्द हांव कट करनासतना एज ए जर्नलिस्ट हांव जर्नलिस्ट हांव उरल्या बरी व्यापारी न्ही म्हणजे मिडियान हांव जर्नलिस्ट मात्र आनी शिकोन जर्नलिस्ट MA करून जर्नलिस्ट देखून हांव खंयचो दुस्मान कित्याक म्हळ्यार पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फरन्सान तुमी गेल्यार गत आसता एका MLA विशयांत MP विशयांत या खंयच्या एका पॉलिटिकल लिडरा विशयान आमी कालें करचें म्हळ्यार आदले दिसा आमींत बरोवचें 8 दिसां पयलीं आमींत कालें ताचें आलें डिफेक्ट जालें बरोवचें आनी त्याच विशया खातीर तो प्रेस कॉन्फरन्स करता आनी ते पेपराचें कालें करतात सनी लागले आमकांत ते ड्युटी घालता त्या प्रेस कॉन्फरन्साक ताणें गाडी सोडची कोणाक म्हाकाच मुखार बसून हांवें मॅटर बरोवन पब्लीश गाली सोडची बरोवची तुमी दॅट इज आवर ड्युटी करेक्ट तितलें तुका मतींत स्वायत्त जाता तितलें बॅलन्सिंग एका वेळा ना तूं जर्नलिस्ट न्ही तो एक शब्द कट करून तो पूण टिका केल्ली बरोवचें दिसलें धैर्य आसाचें थंय बसून न्ही इट इज नॉट युअर मॅटर धाकटेरान दुस्मानाक ऑपरेशन करून वाचयल्या पर्यंत तुज्या पक्का दुस्मानाक वाचयल्या पर्यंत कित्याक म्हळ्यार इट इज प्रोफेशनलिझम तुवें तें करूंक ना कित्याक म्हळ्यार तूं एकटी वत काण गेल्या उपरांत आमी जर्नलिस्ट हांव काल म्हणटा फुल डेडिकेशन म्हळ्यार तुवें लोकांक काल म्हणटा म्हाका मस्त विरोधी आसा म्हाका वतात पूण एक दिसी तांचें नांव हांवें सोडलां जाल्यार हांव ही वृत्ती सोडटा हांव सोडिना सारकें म्हजे मस्त विरोधी आसा म्हाका पेपर बंद जावचे परी बारी फाटल्यान इनकम मेळनातल्या बरी पळयतात या आनी कालें करतात म्हाका खंय सन्मान मेळनातल्या बरी करतात तो जाल्यार नाका म्हणटात जाल्यार बरें सुमार आहात बट म्हजी वृत्ती काल म्हणटा तुमचे म्हळ्यार नियतपण म्हळ्यार तुमचे नियत म्हळ्यार नियत सत नीत न्याय प्रामाणीकपण नातल्यार हांव थंय लो पयसो रावता आतां तुमच्या कुटुंबां येता तुमचें एक मोगाळ कुटुंब कित्याक म्हळ्यार हांव जाण आसतो तुमकां ल्हानपणांत पळयल्लो व्यक्ती कित्याक म्हज्या आजी हाडली ताकोडेत आनी हांव ल्हान भुरगो चड्डी घाललो भारी मार्गदर्शक आमची हांव ल्हान भुरगो आसतना आमच्या घरा म्हजो टायटस कजीन तुमी बरा आयिल्ले मनीस आतां तुमी सांगा तुमच्या कुटुंबा विशयांत म्हळ्यार तुमच्या पत्नी विशयांत तुमच्या भुरग्यां विशयांत ती काले करतात लोकांक इल्ले उजवाड दी एक हांवें तुका सांगलें म्हणजे म्हजो बाब सुमार म्हाका 2 वर्सांचो आसतलो कित्याक म्हळ्यार एक ताच्या मदें त्या कुटुंबा विशयी सांगता पयलीं एक इन्सिडंट सांगता आमच्या घरा व्हडल्या पेस्ताकी आमी सोरोण ना हांव लायफांत वायनी पिवून येदोळ सुरूच करूं ना आनी खंयच्याय घडये हांव MC सोडूंक अर्दें कारण जनरल फंक्शन सोरो दिवंक सुरू जाल्या उपरांत हांवें सोडलें कित्याक म्हळ्यार थंय तूं अमृत वणटात म्हूण सांगतात या भलायकेचे वखद अमृत वणटो सांगतात सोरो म्हळ्यार एक सांगून सोडू आतां अमृत वणटात म्हूण सांगूंक सोडू नाल्यार भलायकेचे वखद म्हूण सांगूंक सोडू म्हणटात त्या देखून नॉर्मली म्हाका कालंगी म्हळ्यार म्हाका तें वी आर सोशलायझींग द लिकर म्हाका पसंद ना प्रमोटींग द लिकर म्हणटात सोशलायझींग न्ही प्रमोटींग न्ही सोशलायझींग कशें म्हळ्यार बापायन पियेतना या कोणीय पियेतना आनीक बारीक खुशयेन पियेतना ल्हान भुरगे सांगता बसून आसा जाल्यार आपल्या त्या फंक्शनांत कालें करता म्हळ्यार वय कांय जायना हें सगळी समाज एक्सेप्ट करता हय पियेचें म्हूण ताका भोगता दॅट इम्प्रेशन आहा आपलें फॅमिलीचें दॅट वील कम करेक्ट आमी सोरो पिवच्या भशेन हांव एक हांव रोटरींता लायन्स सांगता JC सांगता आनी सगळ्यांनी तांचे फुल्ल पार्टी एंड जाता बसता हांव तांचे फाट बसता स्टार्टर्स खाता म्हाका कांय जायना हांव आय एम नॉट अगेन्स्ट टू बट यू डोंट सोशलायज इट आमच्या फंक्शनांनी तूं अमृत वणटात भलायकेचे वखद वणटात म्हणटाय सायब नो तें भलायकेचे वखद सर एक गजाल सकता सांगता रिवील करता कित्याक म्हळ्यार म्हजे कोणी अमृत वणटा म्हणून सांगलें ना कित्याक आमी एक तुमचे बरें धाकटो MC बट सांगता अनाउन्स करता बट ते म्हणच्या खातीर MC फील्ड सोडलो म्हळ्यार सर तुमकां प्रणाम न्ही हांवें आयकलें दॅट इज माय बेजीक हांव ताच्या उपरांत भलायकी मागता टोस्ट रायज करता टोस्ट रायज करूंक गेल्या म्हाका कोणी आपयलें जाल्यार हांव लो वचून कोण पापासो कोण येदोळू शॅम्पेन पियेनातलो पळोवन ताचे घेवन बसता आनी ताचेर सांगता वायन गाण घे शॅम्पेन तुका हाडून दिता हांव आनीक भलायकी मागले शॅम्पेन ताका हाडून दिता तो जिवितांत पयले त्याने कडेच्या पडी जावकी भरता कोण हाडटा शॅम्पेन हांव पळयता रावता ताका दिवन तो पियेता म्हजो रावन
ताका कोडू कोडू लागता शॅम्पेन कोडूचो खंय ऐकला लागता तो ब्रोकर पिवन इज हॅपी म्हळ्यार तसले हॅपीनेस पळोवंक तुका बाग आसा आनी तो पिवन तामसर हांगा न्हवऱ्याचें वोट ऑफ थँक्स जाता हांव लो उठोन येता नॉर्मली दॅट शूड बी द प्लेजर म्हळ्यार कालें आनी एकल्याच्या तोंडार एक सुबीत असो पळयल्यार तेंत सॅटिस्फॅक्शन तुमकां दॅट इज अ सॅटिस्फॅक्शन. आतां तें सॅटिस्फॅक्शनाच्या मदें हें सॅटिस्फॅक्शनाक येता कुटुंबाच्या विशयान सांगा कित्याक म्हळ्यार मुजी बापूय आराम कोंता आहलो मस्त पयशे आहले म्हळ्यार सौदी अरेबिया वय आराम कोंतालो त्या कालाचेर ताकोडे येवन आस्तगाणीले आमी ओरिजिनल कौडूरचे गुरुपूर फिरगेचे मुदो आमी पळयले एलियन्स आमी थंय जावन गंटल वचून रावलो ताच्या उपरांत गंटल म्हजो बाब ताकोडे येवन रावलो हांव कोडयाळे येवन रावलो म्हजो भाऊ कॅनडा सेटल जाला म्हज्या देवान दिताना इल्ले दादोशी दिल्ले तुमकां न्ही आतां दादोशी आमकां खंयच्याय दिसा म्हाका पयशे कोणा देवाच्या दयान खंयच्याय घडये आमचे कडेन रीण जावना लोन म्हणल्यार आमी काडूना आतां येना आनी फ्युचर आमचे कडेन लोन ना आमी काल आयल्यार बट वी नेवर गो डावन कित्याक म्हळ्यार अनडाउटेड बिलीफ म्हण कितें आहा पळय तें म्हज्या आवयन शिकयलें अनडाउटेड बिलीफ म्हणल्यार फेथ वावडत म्हणलो आहा पळय हांवें चुकोन सांगल्यार शिराप जाता तितलो पावडता म्हजे कडेन तितलो पावडता हांवें म्हाका कलेय कश्ट आयलो ना म्हणचे देवा हे म्हजें निवारण कर म्हणून हांव म्हणटा तुमकां यू आर द ट्रू बिलिव्हर म्हणटा तुमी हांव सक्कड धर्मांचे धर्मग्रंथ वाचल्यात धर्मग्रंथ सक्कड धर्मांचे धर्मग्रंथ हर एक कडेन म्हणचे आमच्या बिस साहेबान आतांच्या पीपी सरदारान बरयल्लो एक बूक आसा तांतू वाचल्या पर्यंत मोग करूंक ते एक जण जाय म्हणून हर एक कडेन आसचें जाय हांव तूं आनी तिसरो देव आमच्या आतांच्या बिस साहेबान बरयल्लो बूक म्हाका एक दीस वाचूंक दिल्लो हाणें आनी तांतू आसा इतल्यांत हांव तूं आनी देव तेंत म्हजें बिलीफ सक्कड धर्मग्रंथ आसा तितल्यान आनीक तुज्या दुस्मानांचो मोग कर म्हणलें आनी सतान निती न्यायान प्रामाणीकपणान चल म्हणलें हांव केदाळच विसरना दिस इज माय पावर्ट म्हजी आवय आलिस डिकुना म्हजो बापूय मार्टीन डिकुना म्हजो भाव लिओ डिकुना कॅनडा आसा म्हजी भयण झीना फर्नांडीस आतां मार्गरेट डिसोजा ते हांगा रावता काय किन्निगोळी रावता आतां अमेरिका गेला आनी म्हजो हांव निमाणो म्हज्या येजमानीचें नांव नतालिया मार्टीस ती आलंगारची काल सर तुमचे लव स्टोरी सगळे अमरश्री केले तर अमरश्री टॉकीस जाले त्याने सगळ्यांक उत्ता तुम्ही काल चिपके लावू गे दोघांसो म्हाका पुरो विषय तूं कोणें सांगलें आनंद अण्णा चरमुरीचे आनंद हंसा कालेंग गेले ना ते काले आमचा ट्रेडर्स पूर आनंद अण्णा म्हज्या घराच्या सायडीचे करताचे यांची ना मारे निन्न अण्णान लव पण निंची ना मारे म्हणून तो म्हणटलो म्हाका आता सत गजाल सांगता आसता तुम्ही काय सांगा कुटुंबाचे विशय नतालिया मार्टीस आलंगार पिरगंजेची आनीक GNM हांगा फदमल्लो सर शिकोवन ताच्या उपरांत काजार जालें ती आतां फदमोल्लासाच्या स्कूल ऑफ नर्सिंगांत लेक्चरर जावन आसा फाटल्या 10 वर्सां प्लस जावन आसा आनीक BLS ट्रेनर जावन आसा थंयच्या एक्चुअली सांगचें जाल्यार फदमोल्लासाचे तावन आमकां मस्त बेनिफीट जाला फदमोल्लासांत ताका परमनंट जावच्या पयलीं सुपरवायझर केलें आनी सो दे हॅड हेल्पड ए लॉट डायरेक्टरान BLS ट्रेनींग म्हळ्यार तुका कोत्ता न्ही अर्जंट कोणाक हार्ट अटॅक जाल्यार कशें वाचोवचें म्हणून आनी परत BLS ताका धाकट्या रंगांनी ट्रेनींग करतना हाका ओडी हाचेर आपयतात सेकंड म्हजी व्हडली रेनाली डिकोना म्हणून इंजिनियर जावन बँगलोर आसा धाकटें म्हजे पर्यंत MCJ करन आनीक कॉलेजीक येतनंत PUC करतनंत आमच्या ऑफिसाचे अकाउंट्स पळयतले कॉमर्स शिकता म्हणल्यार काय म्हणलें तर हांव म्हज्या कामाच्या काडटा अकाउंट्स तुवें पळयचे म्हळें आनीक ताणें ते दिसताना अकाउंट्स कित्याक आतां सॉफ्टवेअर करता तुका आतां सॉफ्टवेअरांत अकाउंट्स पळयता इजी बट इल्लें शिकचें पडटा प्लस डिझायनर शिकला तें दूध आसता म्हणटना का लागे आमकां तशें न्ही आमकां काल ते पयशे ताका कालागी करचेक पडटात आतां प्रेझेंटली MA पोर 5th रँकान पास जाला ते MCJ जर्नलिझमांत व्हेरी गुड
आनीक आतां परतून MBA करता ऑनलायन MBA करता MBA करता म्हणजे कोणाय की पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोणी शिकता जाल्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन MBA जाल्या उपरांत कोणी शिकता जाल्यार हांवें केदाळे म्हणून चाललें तुमी काम करा आनी मागीर शिका म्हणून शिकले बरें काम करीचे नाही काम करायलें ताच्या उपरांत शिका म्हणून ते जाल्यार अनुभव जावन ते सुलाभ करेक्ट हांवें म्हणजे तूं एक MBA करून आतां काम करता तें सांगता ते MBA करता करेक्ट म्हणजे त्या काळात ते नॉलेज करेक्ट जाता नॉलेज येता आनी एक जबाबदारी मेळटा म्हणजे मिसेसान PCBSC केला त्या वरून ताका लेक्चररशीप मेळ्ळें पदरापण सांगलें तुमी PCBSC कर तुका लेक्चररशीप करता पदरापण सांगलें पूण तुमचें एक संतुश्टी कुटुंब संतोष आसा आमी काल जालें की म्हळ्यार एक सुमार 2005 म्हणजे मायंगडे हांवें सांगलें आतां हांवें 2004 पेपर स्टार्ट केल्ले पिंगारा स्टार्ट केल्ले कित्याक म्हळ्यार जनवाहिनी सगळे समाजेन केल्ले कशें बुडलें म्हणून लोकांक गुंतून सो आमच्या समाजीक एक कोंकणी समाज म्हळ्यार क्रिस्तांव समाज एक पेपर जायचे म्हणून एक कॉन्सेप्ट आयले प्रिंट पेपर हांवें स्टार्ट केले तिके पयले वर्ल्डीन दायजी वर्ल्ड स्टार्ट केल्लें मात दायजी दुबयच्यान स्टार्ट केल्लें मात्र हांव थंय ताचें हांव काम करतलो मूड भितर वर्ल्डी कडेन अशें एक दीस सांगलें हांव करता रे म्हळ्यार आनीक हांवें टायटल हाडलें टायटल हाडून एक 2-4 वर्सां जाताना एक 2 वर्सां जाताना म्हाका अशें भोगलें कालें की म्हळ्यार मूड भितर तालूक हेडक्वॉर्टर्स न्हय सो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्सान एक पेपर जायचे पडटा पेपर स्टार्ट करता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर ते देखून हांगाचे म्हाका मुस्तू वळख आसली हांगा तशें हांव मँगलोर येतालो ताणें म्हळें स्टेट बँका कडेन हांव ऑफीस करून दिता म्हणून थंय हॅमिल्टन कॉम्प्लेक्सांत एका DCच्या कॅरफार्त ताणें तें म्हाका सांगलें आनीक मागीर आनी कोणें कितें दाखयलें तें सो आमी मँगलोर ऑफीस करून आमी पेपर करच्या खातीर आमच्या समाजीक पेपर म्हाका ताणें समाजान सपोर्ट केला की नाही म्हणल्यार न्ही पेपर करीची आमच्या समाजीक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणल्या खातीर ताकोडची आस्त इकली हांवें ताकोडे मूड भितर चोण कोडे हाडयल्यात हांव शीत तें इकून मँगलोर फादमुल्ला सायडीन रावलो हांगा सक्सेस जालां सक्सेस जायनातल्यार इवण न्ही पेपर सक्सेस जायनातल्यार ते दळत इल्ले उपरांत MCC बँक पुरो लायसन्सांनी वचून मर्जी जावचे सिटीजन बँक म्हणून कळलें जॉईन जाल्यात मेलविन डिकून हाडे सांगलें अशें तूं डायरेक्टर जा तूं जर्नलिस्ट घाल भायर रावताय म्हणून ताणें म्हाका कित्याक म्हळ्यार ताचो भाव ताचो पप्पा म्हाका लॉरियो हाडल्यो म्हजे कडेन पयले म्हज्या भावान म्हाका लॉरियो करून दिल्ल्यो आनीक 4 लॉरी हाडल्यो त्या देखून ते काण घेवन ताचो भाव मेलविन डिकून असो भाव पळय जोकीम डिकून म्हाका बरें हेल्प करतलो पयलें ताचे कडेन D लॉरी हाडली एक ती करून तशें करतना मेलवीच्या वळखीर मेलवी चॅरमॅन जावन आमी ताच्या बंतोणी डॉल्ला आनी पुरो ओट्टूक म्हणून पॉप्युलर म्हणून MCC बँक प्रॉफिटर आयलें आनीक MCC बँक ताच्या हिस्ट्रींत पयले पटी 16 बँकांनी प्रॉफिट जाली कित्याक म्हळ्यार मेलवी तो एकलो लीडर शातिवंत लीडर कित्याक म्हळ्यार ताका दुबय फोनाचेर ताणें पुराय लायसन्सां घेतली ही सर आतां म्हाका एक सस्पेन्स तुमचे कडेन हांवें म्हजें सवाल तें कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां LLB शिकिल्ल्यात जर्नलिजम रिगाचें जाल्यार ती खोरोजगी ती या हांव एक म्हजे कडेन ते शाती आसा ते शिकायचे जाल्यार एक लोकांक एक शिरगुंता म्हणटात एक कशें तुमकां साद जालें एक जर्नलिजम म्हळ्यार तुका पयशे करूंक जायना आमच्या घरचे म्हळ्यार नॉर्मली कालें तुज्या फॅमिलीचें कशें आसा की आमी सकाळीं सान मुसर सकाळीं सदांय सकाळीं एका टेबलार बसून सकाळीं 7 वरांच्या भितर या 7:30 भितर ब्रेकफास्ट केल्या शिवाय आमी खंयी वचना खंयी हांव आयलो जाल्यार म्हाका कॉफी दिनातल्यार जाता कित्याक म्हळ्यार हांव कॉफी पिवन येता म्हणलें कित्याक म्हळ्यार ब्रेकफास्ट केल्या शिवाय आमी उठना सकाळीं सांगता बसून एक 10 मिनटां बसून आजून आतांय स्टील आतांय आमी सकाळीं सांगता बसून एक ब्रेकफास्ट करून कालें परत म्हणून उलोवन इल्लें टीज करून इल्लें उलोवन कालें परत सांगून मागीर वता सांजेर परतून जेवणाच्या वेळार आमी सांगता मेळटा खंय आले रे आमी देंवन वचून जेवण खंय दिलें जाल्यार परतून वचून थंय बसून आज काल जालें म्हणून सांगून आमी जस्ट शेअर करता आनी सांगता आंबोरी म्हणटा सांजेर आमी आंबोरीच्या टायमार मागण्या आसात म्हणटात 8:45 आमगेर आंबोरी जाल्यार आमी सकाळीं बसतात आनी तें जाल्यार आमी टीव्ही घालची पयलीं आमी टीव्ही घालना दॅट इज आवर रूल
आता इल्ले NDTVचे मस्त प्रकरण आता झालं NDTV मात्र पळोवची देखो NDTV झालं न्यूज आता पहिले ही आमच्या चॅनलनी पळयचे ओके सर आता येता टी व्ही पळोवनचे या मर्जी तांची कोणाच्या विशयांत कोणी कमेंट करूंक जायना एक आता तुमचे आता पत्र पिंगारा आसा पिंगारा एक चलयचे जाल्यार इट इज अ चॅलेंजींग टास्क म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी समाजांत इतले पेपर आसा आनी कोंकणी कन्नडांत अशें तुमचे एकच हांवें म्हज्या समजण्या प्रकार चूक इसत हांव नेणा पयलें जनवयने आले जनवयने बरो वावर केला कालिंगीमध्ये थंयसर बंद पडले ताच्या विशयान हांव उल्लेख करना कित्याक म्हळ्यार तसो अधिकार म्हजे कडेन ना हांव एक जर्नलिस्ट न्ही मॅनेजमेंटाच्या न्ही हांव जर्नलिस्ट न्ही हांव कित्याक हांव एक खाली एक ल्हानसो एक माध्यमांत वावर करचो व्यक्ती एक दुसरें सांगता आतां तुमचें पत्र चलयचें जाल्यार आतां तुमकां थंयसर एडवर्टायजमेंट मेळचे या तुमकां कोण येता प्रोत्साहन मेळचे हे कशें तुमी मेंटेन करतात हांवें तुका ओडवो लेपटी सांगलें तें कशें म्हळ्यार तूं एक प्रिंसिपल्ड जावन जियेल्या मात जर्नलिस्ट जाताय आनी ताच्या खातीर तुवें मस्तू करचें पडटा आतां फादऱ्या जावन दी सिस्टरां जावन तूं पळयताय एका फॅमिली सोडून येवन कशें तांणी थंय एक दुबळीकायेन जिवंक जावं दी एक निश्कळपणांत जिवंक जावं दी एक कम्युनिटीन जिवंक जावं दी आमच्या तांच्या फॅमिली केदाळी मेळोंक वचोंक पुरो पूण तांचें कमिटमेंट खंय आसता तें करतात म्हळ्यार तशेंच जर्नलिस्ट एक ताणें तें जर्नलिजम तें प्रॅक्टीस केल्यार तुवें सांगलें आमकां करूं जाता सकाळीं म्हजें डेली लायफ स्टार्ट जाता सकाळीं आतां वॉट्सॅपार आयल्या उपरांत सकाळीं पुरो न्यूज वाचता हांव वॉट्सॅपार आयिल्लें पुरो वाचता 10 o'clock हांव 7:30 ऑफिसां येता फाटल्या 30 वर्सां जावन कित्याक म्हळ्यार गल्फांत आयल्यांक बरें कोत्ता सकाळीं ऑफिसा वचचें म्हणून ते म्हजो भाव येतालो ताका केदाळे मक्कर करतले वो शटर अर्दें सोड न्ही काम करता शुक्रवार म्हणटाले की गल्फांत आनी बरें आनी ताचे मॉडेल हांवें शिकला कशें करता तो PUC जावन सायन्स गल्फा गेल्लो अनिवार्य कारणा खातीर आमच्या दुबळीकाये खातीर गेल्लो ताच्या CCC म्हणली एक कंपनी आहा कन्सॉलिडेटेड कन्स्ट्रक्शन कंपनी ताच्या आजून आसा कोण ना बट 25 वर्सां ताणें केल्लें सॉफ्टवेअर चलतालें खंय तो केदाळ्यांत इंजिनियरींग शिकवना आनी आजय तो कॅनडांत मिसिसागांत आसा ITचें खंयय समस्या जाल्यार लिवडी कुन्हा रेफर केल्यार तो सोल्युशन सांगता तितलो वेगी तितलो शार्प सॉफ्टवेअराच्या कळ्ळे जाल्यार तो केदाळ्यांत इंजिनियरींग शिकवना सारकें एका मनशाची कॅपॅसिटी कशी म्हणल्यार आनी तो म्हाका रोल मॉडेल सत्य सांगचे आतां पळय तो सत्य कांय उतर ताका तो सत्य सांगता आनी स्वता भायर खंयची जावचें जालें न्ही सारकें आतां तुमी एक पिंगार पत्र चलयतात आनी ते एक राज्य मट्टार प्रशस्ती दवरतात हांवें पळयलां आनी वाचलां आपूण दिल्ल्या वेळार म्हाका थोडी फावटी येवंक तें एटेंड जावं साथ जावना हांव त्या विशयांत बेजार येवसारता पूण विशय काय म्हळ्यार आनी त्या प्रोग्रामाक मंत्री आसतात बिशपांनी आसतात हे सगळे लोक येतात आनी तुमी दिवचे ते राज्य प्रशस्ती व्हडले मानेस्तांक तुमी दितात आनी व्हडले लोक ते हसर आसता कुशालाची गजाल न्ही कोणी सांगूंक पुरगी इकली प्रशस्ती आमच्या विरेंद्र कडेन दिल्लें पळयलां हांवें आमच्या वाल्टी सराक दिल्लें पळयलां आदल्या बिस्पाक दिल्लें पळयलां आनी सोबार जाणांची माणसोपणाक दिलां माणसोपणाक एरीक बाबाच्या तसल्या बरें काम केल्यार तुमी दितात हाचे फाटल्यान कळ्ळें तुमचो उद्देश तांणी केल्ल्या सेवेचो त्याग गी या तुमच्या पत्राची पब्लिसिटी गी या तुमची पब्लिसिटी गी न्ही हे म्हणजे लोकांचे सवाल आहे आदलो बिसाहेब आसतना एक पोटी आमी वचून अशें बसून उलयता ना आदलो बिसाहेब आनी आतांचो बिसाहेब जाल्यार पर्सनली आमी बारी कनेक्शन तांचे हांव म्हज्या लायफान केदाळी गवळी परिशदेचो मेंबर जावना टू टेल यू फ्रँक केदाळी जावना पुरो संघ संस्थाचो अध्यक्ष जाला पूण सेक्रेटरीक धाडचें हांवें थंय हांव गवळी परिशदेचो मेंबर जायना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तितलें तें सॅटिस्फॅक्शन समज कलें काम आल्यार कर दिवचें आदलो बिसाहेब आसतना केदाळ्याचेर एक प्रशस्ती केल्यार कशें म्हळ्यार तूं कर अरे एका वर्सा दिवंक हांव येता म्हणून तो काडलो एलोशेस पावलो इल्ले पयशे दिता म्हणून बाप तो सुरूची विचारले बाप रांदचे सुरूचो नोट 1000 आसतना 1000 नोट काडून दितालो हे म्हणून मागीर ताका कश्ट जालें कित्याक म्हळ्यार 1000 नोट कॅन्सल जाल्या उपरांत 2000 नोट आयलो ओटलो ताणें 2000 नोट दिवंक जालो एक तांबडो नोट काडून दिवंक ही वॉज व्हेरी आतांचो बिसाहेब आमी एकच वर्सा प्रोग्राम केले ताच्या उपरांत कोरोना आयलें कांय करूंक जावना आमकां बट आता 4 नोट दितात नाही बघतो ना किती आनीक आमच्या त्या प्रशस्तींत
आमच्या त्या प्रशस्तींत ॲक्च्युली कालंग बरं हरिकरप्प पुनरವರು कन्नडाचे मनीस आसात व्हडले व्हडले वय कोणा दिजे म्हण चिंचत आसा तशें न्ही हांवें खंयचेय एप्लिकेशन दिलें अशें ते काल करतात की म्हळ्यार इधरली यारू इल्ला म्हणून सोडटात सादा करिल्ला म्हणून 25 एप्लिकेशन हांवें कश्ट कार्ड हाडिल्ली इधरली यारू इल्ला म्हणून लटून सोडटात त्या दाडा हांवें बारी जागृतेन दिवचें पडटा आनीक हांवें कोणा प्रशस्ती दिल्यात ते प्रायमरी लेवलाचेर कोण पळय साधन केल्ले आसा पळय तांकां दिल्ले आमी ताच्या उपरांत तांकां मस्त ऑपॉर्च्युनिटी मेळच्या खातीर आमी दिवचे आसले आनी हटके काम म्हळ्यार काय म्हणटा तूं मस्त जाण काल चिंतात की म्हळ्यार म्हाकाय दिवचें आसलें म्हणून चिंतात पूण तुजें तें इनकम तूं समाजीक पार्टी कशें विनियोग केला म्हणल्याचेर आमी दिवचें म्हळ्यार एक प्रशस्ती दिवची तुवें केल्ल्या बऱ्या कामाक पाठिंबो दिवचे आनीक मुखार वचूं म्हणून तुमची चिंता आपणाच्या इनकमांत तुवें समाजीक काल दिला म्हणून तुज्या लाखांनी आसूं करोड आसूं म्हाका काही पडोवन वचना बट ताच्या वरवीं समाजीक तुवें काल दिला म्हणलें सारकें ताचे तर आमी पळोवन दिताले पूण फाटल्या दिसांनी आमी बंद केलां आतां ल्हान प्रशस्ती दिता आमी तें व्हडलें बंद केलां सद्याक बंद केलां म्हाका आनीक म्हणटा ना हे पाद्र्याप सिस्टर हांचे ಒಟ್ಟು स्पेशली बिस्पावट्टा न्ही बरा कंडा पट्टा जळकत आतां काल नाही गजल कालेंगे म्हळ्यार आतांच्या बिसाहिबांनी ताका ताका कॉन्सेक्रार जावच्या पयलें म्हळ्यार बिसाहिबान वचले म्हळ्यार म्हाका एक दीस आपयलो आनीक अशें बसून कॉफी पियताले थंय रेफ्रेक्टरींत खंय सेमिनारीच्या तुका कोण बिसाहिब जायचे म्हणून अशें विचारलें कोण विचारलें आतांच्या बिसाहिब आतांचे बिस्पावट ओके तुका कोण बिसाहिब म्हळ्यार बिसाहिब ताचें सांग यें जालां काल म्हळ्यार बरो पाद्र्याप जाल्यार पुरो बरो पाद्र्याप जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशनांत कले जाल्यार आमी क्रिस्तांव इतले जण प्रोफेशनल्स आमी ताका डिफेंड करूं आतां तो बरो पाद्र्याप न्ही जाल्यार आमी कशें डिफेंड करचें लोकांक सांगाता व्हरचलो जायचे म्हणून न्ही बरो पाद्र्याप म्हळ्यार बरो जेजूच्या आमी जेजूच्या नांवान आसतो होय की न्ही बरो पाद्र्याप जाल्यार ताका आमी खंयचे समस्या जाल्यार आमी डिफेंड करूं आतां तो बरो पाद्र्याप न्ही जाल्यार आमी कशें डिफेंड करचें व्हडलें सवाल आतां तुमकां एक सवाल येता म्हाका तुमी पाद्र्यापाच्या विशयांत सिस्टाच्या विशयांत एक अभिमान आसा थोडे तले त्याग करून सगळ्या कुटुंबा त्याग करून सगळ्या आस्त बुदीक त्याग करून एक मॅन ऑफ गॉड म्हळ्यार लोकांची सेवा करूंक आयिल्ले व्यक्ती आसा थोडे मस्त जाण येतात पाद्र्याप जावन दी सिस्टर जावन दी त्या मागण्याचे मनीस तशेलांच्या विशयांत थोडे आजकाल बरोवन घालतात म्हणजे तसल्या विशयान बरोवन घालून निवडना पण ताज्या तसल्या विशयान तांच्या तसल्या विशयांत बरोवन घालतना पाप सगळें कुटाम सांडून येतात सगळें बरेंपण करतात सेंथील पयलो DC पयलो सेंथील एक ल्हान विशय सांगतलो परे दीस आतांचें पॉलिटिक्स कशें की म्हळ्यार पॉलिटिक्स बे हाडोवन स्प्लिट करून करचें जालें दमून धरतात नाही स्प्लिट करचें जाल्यार 100 जाणां आसल्यार एक कडेन तातूंत 30 जाणांच्या वयर 70 जाणांक विरोध करचें आनी ट्राय टू विन दीज पीपल 70 तर ऑटोमॅटिकली त्या 30 जाणांच्या एगेन्स्टांक ऑटोमॅटीक विन जाता म्हणून हे पाद्र्यापां विरोध सिस्टरां विरोध कोणाचे विरोध एकल्याचे विरोध कोणी विरोध करता जाल्यार त्या मागण्याचा विरोध करता जाल्यार त्या मनशाक स्प्लिट करून करचें जाल्यार ते निजाय की त्या डेडिकेशनाक घेवचे मनीस आमी उलयतना जागृत करचें पडटा कित्याक म्हळ्यार एथियस्ट मुस्त आसतात या देवाक पात्यानातले मुस्त आसतात पूण तुजें काम पात्यानातलें न्ही न्ही देवाक पात्यान आसा जावंक पुरो म्हळ्यार मुस्तो देवाक पात्याना देव ना म्हणटा आनी तांच्या विशयान आमी कांय म्हणूंक जायना पूण तुवें काम केल्यार तेंत देव पडो आतां ताज्या मदें तुमी एक येदो व्हडले कवी येदो व्हडले लेखकाच्या विशयान येता लेंपरा बरयतात तुमी आतां सबार आमचे बरे बरोवपी आमच्या समाजांत आसात आमच्या समाजांत आसात एकला पळयल्यार एकला जायना एकल्याच्या विशयान एकल्यान कोडी काडची टिका करची तांकां कुर्सार मारचें हे पळयतना खंयी आमकां एक बेजार भोगता म्हाका हांव काल वाचचें मात तुका ताच्या मदें तुका एग्जाम्पल सांगता एक चीफ मिनिस्टर जायचे जाल्यार एक प्रायम मिनिस्टर जायचे जाल्यार कितले टिकाकार मदें असतात फाटल्यान असतात एक कॉन्सेप्ट आसा आमी जेसीसान ट्रेनिंग दिवचें ना सर हे कित्याक विचारता म्हळ्यार कंप्लीट करता मोर क्रिटिक्स बिगर लिडरशीप म्हणून यू गेटिंग मोर पब्लिसिटी ऑल्सो नाही बिगर लिडरशीप तूं कितल्या चड क्रिटिकांक सांगता दवरताय ते दवरलो तूं लिडर जाताय तुज्या क्रिटिकांक तूं सांगता दवर तें कोत्ता न्ही कांयट पाल्ली म्हणून आमी ल्हान आसतना खेळटलें कोत्ताय तुका अशें आतां अशें धर आतां धर गुद्द करचें तुका गुद्द खावंक तांक ना पटलून धर कळ्ळें करेक्ट मोर क्रिटीक विथ यू मस्तोणा सांगचे लिडरांक
मोर क्रिटिक्स बिगर लिडरशिप चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर आनी परत तांकां सोवतात काय इल्ले की तो ते देंवताय सो मेक इट लायक दॅट सो कोणी कोणा विरोध जाऊ दे बरोवचे रावय नाका तुझे काम करचे रावय नाका मूळ प्रोफेशन रावय नाका तू मेले अपरांत उरचे तुवें साधन केल्ले मात्र आतां क्रिटीक पुसका करेक्ट बी प्रोफेशनल इन दॅट आता तुवें MC केल्ले आनी पुरा प्रोफेशनल जाल्यार तें करचें परफेक्ट कर नुसो MC म्हळ्यार जीवडान केल्ल्या कडेन म्हणून कोणें विरोधी करून दिता कित्याक म्हळ्यार ताका ताका तुज्या व्हरून आनी एक MC सडती मेळोवं म्हणल्या खातीर करता तो म्हळ्यार काही ಅಲ್ಲಿ ಆಗದವ ಮೈ ಪರಚಿಕೊಂಡ तशें तुमचे कन्नड तितलो कन्नडाचो पंडित न्ही गुजरातल्या सांगल्यार सोबीत येता न्ही कन्नडाचो पंडित न्ही आतां कित्याक म्हळ्यार सर कालक म्हणचे म्हळ्यार हांवें कोणा टिका करची न्ही कित्याक म्हळ्यार जिविताची मेटां म्हणटा आसतना हांव धुंबोक वचना जिविताच्या मेटांत सगळ्यांक आमकां नॉलेज मेळचें म्हाका जावन दी पूण आज कित्याक सांगता म्हळ्यार अयलीं तुमचे तसले एक नांव जोडिल्ले व्यक्ती तुमचे तसले पत्रकर्ता म्हणटा आनी सवाल म्हाका उडास आयले आजकाल पत्रकर्ता म्हणटात हांव पत्रकर्ता न्ही हांव खंयचोय अँकर जुडणारो नावण बिल्लो दिलो जाल्यार दिव्यावाणीन दिलो दजवाडान दिल्ले हांवें दिल्ले न्ही पूण एक सांगता थोडे कारार तांचे व्हडले मिडिया म्हणून घालतात मिडिया म्हणून हे पुलिसाचे बेंगी तुमकां तुमकां शिरा सवाल हे पुलिसाचे बेंगी ह्या लोकांचे बेंगी ह्या तुमचें व्हडपण काले म्हणटात तशें न्ही मिडिया म्हणून स्टिकर इश्यू करचे पोलीस डिपार्टमेंटान ओके उडास दवरचे कमिशनर ऑफ पोलीस म्हाका गोत्तू सर इश्यू करचे आनीक ताका बेज घालें म्हळ्यार तूं फूल टायम म्हळ्यार सकाळीं जावन मुसोर जर्नलिस्ट आसोय अशें न्ही की खंय वचून जेवन येवचें न्ही सकाळीं जावन मुसोर तुजें लायफ तुजो दीस प्रेस क्लबांत स्टार्ट करचें डेली आमी परा प्रेस क्लबांत डेली स्टार्ट करचें कोण आयले प्रेस क्लबान मेळटा सकाळीं 10 o'clock गेल्यार 10:30 प्रेस कॉन्फरन्स आनीक उरले डेस्कार आसतात उरले खंय भितर डेस्कार एडिट करनार ते हे एक्चुअल मिडियाचे आनीक आमचीं कारां आमची नंबरां काराची नंबरां आनी नोटेड सगळ्या पोलिसांनी गोत्ता नाही तांकां गोत्ता आसून तूं स्टिकर दिवचें आमचे खंय आल्यार कुठले ॲपार पळोवन आमच्या मोबायल नंबराक कॉल करता सर येयली तरी ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ म्हणटात टॉक करना टॉक केल्यार तो नो पोलीस म्हणले तांकां गोत्तू ना म्हणले पोलिसाचे सड तुमकां पॉलिटिक्साचे सड मर्यादा दितात हे कित्याक नाही आतां ते गेलां थोड्यांनी ब्लॅकमेल आनी करतात म्हणून गेलां बट पॉलिटिशियन मुस्तुपुटींग कालेंगी म्हळ्यार तांकां गोत्त आसता आपणाची ही चूक मिडियान फोकस केली जाल्यार लॉस जाता म्हणून गोत्त आसता त्या देखून ते कालें करता जाता इतले हंबल आसतात आमकां रेस्पेक्ट न्हय ते हंबलनेस आसतात त्या देखून ते उरल्यांक पळयतना काल दिसता की म्हळ्यार आमकां मर्यादा म्हणून बघता न्ही मजा जाल्यार बघता पळयतना बघता बट द रिस्कियस्ट जॉब जर्नलिझम पोलिसां पर्यंत पोलीस कोणा एकल्याक सोराक आनी परत दुनायला ताणें अटॅक केल्यार कांय करूंक जायना आमकां तशेंच आमचे कडेन निरायुध आसता आमी निरायुध काही आसना आमचे कडेन अशें पेन मात्र आतां ना इंकी आसना हडाव कालाक विचारलें म्हळ्यार ही सवाल आज इल्ली तुमकां इल्ली कडक जावंक पुरो इल्ली आडोक जावंक पुरो तुमी एज एक जर्नलिस्ट एज ए लॉयर कित्याक म्हळ्यार आमच्या दल्यांक मुसळांक हाचे रुली गोत्ता आसना आमकां कोणें पुलिसांनी धरल्यार काय इल्ला सर ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದದ್ದು म्हणटात गम्मत इत्ता गम्मत इत्ता म्हणे सर तितले आमकां तितलो मास हांव कळीत दुसरे खंयचेय आमकां कळीत ना आतां सांगा ते तुमचे जर्नलिझम सायडीक दवरता तुमचे एक जालें ते लॉयरशीप सायडीक दवरता कुटुंबाच्या जिविताक येता ताचे सांगाता बरोवप्याक येता आतां म्हाका सांगा तुमी आतां येदोळू कितल्या भाशेनी तुमी लेखनां लिखल्यार इंग्लीश कन्नडा कोंकणी तुळू अकाडमीच्यानी एक 2 फावटी म्हाका तांच्या कवी गोष्टीक अध्यक्ष जावन या पयला कोंकणी अकाडमीच्या फाटल्या 2 अवधेनी अध्यक्ष आतांचो अध्यक्ष आनी आदल्या अध्यक्षांनी म्हाका जाय तितलो अवकाश दिला बूक पब्लीश केल्यात तांच्या संमेलनांनी म्हाका आपयला पुरो केला गौरव दिला हय कन्नडाचे साहित्य परिशदाचे हर एकले आपयतात कित्याक म्हळ्यार हांव तितलें बरयतां कोंकणीनी बरयता म्हणून कोत्ता कन्नडानी बरयता इंग्लिशांत हांव मिनिमम बरयतां पूण बरोवचें साहित्य न्ही इंग्लिशांत हांवें बरोवचें आर्टिकल्स आमकां पुलिंग म्हूण आसा एक
डेली एक म्हणे आर्टिकल हांव बरयतां इंग्लिशांत ते करेक्शन करून आमकां मात्र नांव येना क्रेडीट येना खाली पयशे मात्र येवचे क्रेडीट येना आमी ते तांकां धाडले अक्षर ते पुलिंगा घालतात कोणी परचेस करून व्हरतात तांचे कडच्यान आनी ते आमकां मागीर पेमेंट करतात कितले पेमेंट दिलें सत्य सांगून पेमेंट करतात तें पुलिंग सिस्टम मस्त वर्सान बरयता आमच्या पैकींतले मस्त आमचे पब्लीश करना कित्याक म्हळ्यार म्हज्यो आयडियोलॉजी हांव क्रश म्हळ्यार काल म्हणून बरयता म्हातारपण कशें येवचें म्हणून आयल्यार ते जाल्यार तुवें अधिकार सोडचो कशें म्हणून बरयता प्रायज इलेक्शन पूत अधिकाराक आयलो अधिकार कशें सोडचें म्हणून बरयता या तुका तुका आता हे एमसी सोडला न्ही एमसी कशें सोडचें म्हणून बरोवपाक सोंड दिवचें कशें म्हणजे सवाल वाचला सोंड दिवन कशें सोंड दिवचें कशें सोंड दिवचें कशें म्हणल्यार हांवें आर्टिकलां बरयल्यात म्हळ्यार आनी एकल्याक येताना तुवें लढाई करता रावच्या की सोंड दिवचें बरें म्हणून सारकें सारकें फॅमिलीन जाल्यार पूत अधिकाराक आयलो जाल्यार या तो जोडूंक पावलो आनी म्हजें जोडचें बंद पडलें जाल्यार हांवें अधिकार सोडून दिवचो बरो ताका कित्याक म्हळ्यार थंय तें बेटर तो चड जोडटा जाल्यार ताका एका अधिकार दिवचो हांव वयता ताका सपोर्ट करता म्हणून आनी बेजार 4 दिसांनी मरचें न्ही ही कॅन लिव बेटर उरले कडेन टू मेक द लायफ म्हजो एक पती पत्नी सुतालय म्हळ्यार डायवर्स जायनातल्या बरी कालें करीचें म्हणलो बूक हांवें आतांच्या बिसायबाक पिटर पॉल सोल्डरा बिसायबाक दिल्ल्याक थोडो तो वाचून सगळो वाचून सुमार 350 फुटाचो बूक वाचून हाचे मुन्नुडी हांवें बरोवचें म्हणून कन्नडान बरोवन दिवन तो कर्नाटक गव्हर्मेंटाच्या एका एजन्सीन पब्लीश केला पती पत्नी सुतालय म्हणून म्हळ्यार डायवर्स जायनातल्या बरी कालें करीचें म्हणून आर्टिकल्स पूरा आर्टिकल्स एकच डायवर्स जायनातल्या बरी कालें करीचें सारकें आतां इतले तुमचे सदाना फाटल्यान सादान वावरा फाटल्यान वावरू एमसीन तर म्हळ्यार खंयच्याय एका रिजना खातीर तुमी सोडलें म्हण आसूं दी बरे एमसी आयल्यात आनी तुमकां बरें पळोवन म्हणचेच आसले हजार म्हणा ना मस्तू 100 लेखान फाटल्यान आयल्यात आनी तुमकां बरें ते फॉलो करता आमी पुरा आतां एक हांवें विचारचें जाल्यार आतां तुमी इतल्या भुरग्यांक ट्रेन करतात केलें JCC ट्रेनिंग खंयच्या लिडरशीप विशयान ट्रेनिंग करतात एलोशियस जावन दी या ट्रीज ओके एक इतले बरं बिजी आसतना ते ट्रेनिंग करून तुमकां वेळ कही मेळटा बिजी आसल्यान टायम काडूंक जाता बिजी आसल्याक टायम काडूंक जाता म्हाका राती 6 वरां न्हीद पडल्यार पवता ते राती हांव 11 वरां न्हिदलो जाल्यार म्हजे मोबायल म्हज्या बेडरूमाच्या भायर दवर न्हिदच्यार कोणी म्हाका 2 पटी कॉल केला मात हांव येवकलचें एकटी कॉल करून रावलें जाल्यार ताका आनी कोण मेळ्ळो म्हटलें तो सेकंड कॉल करून ताणें आनी कोणा कडच्यान गेलो तुमचे लॉयर आनी जर्नलिस्ट उलोवयर पडचे ना जाल्यार सकाळीं हांव पाटी कॉल करता एमर्जन्सी जाल्यार 2 पटी कॉल केले जाल्यार एमर्जन्सी म्हटल्यार हांव ताका मागीर अटेंड करता तेन्ना पूण म्हज्या बेडरूमा भायर मोबायल आसता भितर दवरना ते एक सकाळीं 6 वरार उठ्ठन तो म्हजी मिसस 5:30 उठ्ठा 6 वरां उठ्ठा 7:30 हांव ऑफिसाक येता ब्रेकफास्ट करून येता 10 वरांचेर हांव सकयल हांगा देवलो जाल्यार म्हाका एकलो राखोन आसता आमी सांगात वचून एक कॉफी पियेता जस्ट टू रिचार्ज आतां आमचे थंय आयल्यार आमकां एक मेळटा हय मेळटा कांय प्रॉब्लेम ना 10 वरां आयल्यार 12:30 हांगा एक आतां सद्याक गंजी उठ आसा हांवें गंजी उठाक हेचें म्हणजे वाटतं कोण आल्यार गंजी मूडबिद्री आसतना बारी पॉप्युलर तें मूडबिद्रीचें प्रेस क्लब स्टार्ट केल्लें म्हज्या हांव अध्यक्ष आसतना थंय आसचे सक्कड जर्नलिस्टांक म्हजें ऑफिस एक ऑफिस जावन आहलें ते जाल्यार ऑफिस नासलें ते जाल्यार तशें जाल्लें ना लोक आवडटूक ह्या उरलें आवडटूक जे म्हणलें एक कॉन्सेप्ट मुखार येता येताना काल जालें की मरे आनी कितें जेवचें कशें म्हळ्यार आमच्या मनशांक उस्तूर दान दिवचें वस्त्रदान अन्नदान वस्त्रदान आनीक आश्रयदान म्हण आसा तुमी करता आश्रयदान अन्नदान मागीर वस्त्रदान म्हण आसा वस्त्रदान म्हणल्यार कॉन्सेप्ट रॉंगली इंटरप्रेट जाता तसा पोरणे वस्तू दिवचें नॉर्मली मनशांक वस्त्रदान म्हळ्यार पोरणे वस्तू हय नॉर्मली आमच्या मनशांनी पोरणे वस्तू दिवचें हांवें घाल्लें जायनातलें दिवचें न्ही बरा हांवें क्लॉथ बँक म्हणून स्टार्ट केलें क्लॉथ बँक दुबळ्यांक हय दुबळ्यांक फाटल्या सुमार 6 वर्सां हांव सुमार एक 20 लाखांचे वस्तू नवे मात्र म्हजे कडेन जाय 20 लाख म्हळ्यार कितल्या वर्सांक सर एका वर्साक की कितले नाही येदोळ आमी दिल्लें कलेक्ट केल्लें आनी दिल्लें सुमार 20 लाख आमी गुटान दिता दिवचें अशें न्ही फंक्शन करना न्ही बारी अप्रूव दिवचें कोणा 1 लाख पळोवन आले तुका हे गंगाय कापड दवरला म्हणून लोक ताका व्हरून दिवचें मुस्तोणेच्या काजाराच्या आदले वचून कापड दिल्लें या
मुस्तोणाच्या मोरण्याला मोणे हाक घालूंक दिल्ले भितरले वस्तू आमकां दान दितले आसात. नाही सर, आता इतल्या म्हणटाना आज खंडी जावन तुमचे ऑफिस दफ्तर हें सगळें आमी छापून रेकॉर्ड करून खंडी जावन दवरतले. वस्तू रावले खाली जातले. म्हाका हांव नेणा हांव म्हणटा कालाक म्हळ्यार खंडीत जावन हाच्या खातीर मस्त दुबळी राखतात. नवे वस्तूर मात दिवच्या तेन्ना म्हळ्यार सांगल्यार कोणी म्हाका सांगल्यार पोरणे वस्तूर घालूंक दुबळे न्हय म्हूण सांगता हांव सीधा. दुबळे पोरणे वस्तूर घालचे न्हय. तांकांय नवे वस्तूर जाय. तुका जाताय नवे वस्तू दी नाल्यार दिनाका. नॉर्मली वस्तूर कशें दान दिता म्हूण सांगता हांव. कोणी घरा मेले जाल्यार एका सुटकेस बरो उस्तर येता आमकां. हांव त्या फाटीन धाडचें मेल्ल्याचें बरें आहात म्हणटात सीधा. हांवें सीधा म्हणजे ते दुबळे नवे वस्तूर घालूंक योग्य सायबा तुवें सांगतना सत्य निजे म्हाका बेजार जालें घाल्या म्हळ्यार हांवें दुसऱ्यान गेल्लें कोड्याळ आयिल्ले हांवें वस्तूर घालां. हांवें दान दितले विशयान मात म्हणचें. आतां म्हाका आनी तुका आमी एक्सचेंज कर काणयला दुसरेच विशय. पूण कोण तूं दान करताय यू टेक द क्रेडीट. वेन यू टेक द क्रेडीट हॅव ए जस्टिफिकेशन. त्या क्रेडिटाक जस्टिफिकेशन येस आहे. तूं दानय दिताय तुजे पारापट्टीवर घालताय. नो नो ताजे वडल्यान नांवय जोडटाय. नो 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 दॅट शूड नॉट हॅपन. दॅट शूड नॉट हॅपन. ना तले आमी अवकाश आमी आमच्या तल्यानी अवकाश कर दिवचो. तशें जाल्यार आमकां दुस्मान चडतात. जावं दिता तांकां देव बक्षितो प्रॉब्लेम ना सर. ते व्हडना कोणी खंयच्यान बरोवन दी कोण तांकां देव केदाळा मोन दिता केदाळा बरेपण दिता. टिका सक्कडां घेता. खंय एका रुखार आंबे चड आहात पळय गोडशे गोडशे ते 4 फातर चड पडटात ते सगळ्यांच्या जिवितांत जाता. सगळ्यांक खंयच्या मनशान नांव येयल्लें की बरयता खंयचोय तो बरो काली बरोवन दी. सगळ्यांच्या विशयान लोक उलयता. कोणाच्या विशयान हाड नातली जीप कशी उलयता. हांवें आज कोणाक कितें दूर सोंवचें न्ही. आतां तुमी आमच्या केलें समाजांतली नखेत्रां केलें समाजांतली नखेत्रां हें तुमी कार्य कोंकणी भाशे सॉरी माफ करा कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां म्हणल्यार कार्य करतात. आनी थंय सोदून आमच्या लक्ष्मण सराच्या कुंदर वय तांतू वचून तुमी वावर करतात. ही खंयतार सोदून हाडटात. म्हाकाच एक तुमच्या दला मनशाक धरता म्हणटाना हांवें आनी विनोद गांगुळीन 4 फावटी वयर बसून पळोवचें आसा. एक आमचो वॉल पेरला आसलो आकाशवाणी तुमकां कोता खबर तो आतां बिदर ट्रान्सफर जावन गेला. ताणें म्हाका एक दिसा पयलें तुळू संदर्शन रणजी प्रदर्शन इंट्रोड्यूस हांवें म्हळें तुळुट्यान कमी बरें पेरले रे म्हळें सदानंद पेरला. ताका म्हळें हांचे जाल्यार पडचें हांव हें गोतुंडू म्हणून ताणें केलें. आनी ताणें तें केल्ली रीत म्हणजे खाली बायोडा पळोवन ताणें केल्ली रीत पळोवन हांवें विचारलें म्हणजे तांकां कल्पडता सदानंद रे म्हळें. आनी ही वॉज वेरी वेरी गूड फ्रेंड. ताणें म्हाका शिकयलें लायव्ह करचें कशें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमचें लायव्ह हें लायव्ह खंयचें ऑडियो विज्युअल दोनी ताचें खाली ऑडियो मात्र. आनी ताणें म्हाका शिकयलें 4 फावटी शिकयलें. आनीक आय लर्न. लक्ष्मण कुंदरान एक दीस म्हाका कॉल करून सांगलें एन्नाय तुजी कोंकणी वाल पडता ಈರ್ ತುಳು ಬಾತೇರು ಕೊಂಕಣಿ ಹೆಂಚಿನೇಕ ಈರೆ ಕೊರ್ಕೆ ಈರತ್ತ आणि आणि सुमार नंतर ताका कॉल करता हांव हेंचेर स्टँडर्ड हेंचेर मलपोर म्हणून कोंकणीचे आनी सुमार ताका कॉल करून सांगलें कोंकणी मनशांनी तांकां सांगलां हय ते ताणें म्हळें खंय आर्ना प्रति गुरुवार जनगणपरी इरड्दापूण हांव आर प्रति गुरुवार बर्साड तेडील बरड जनगण इरड्दापूण हांव पण कट्ट म्हळ्यार 200 हप्ते 250 जाणांक 300 जाणांक हाडचें काही ल्हान विशय न्ही अरे एक हप्ते तुवें सांगलें बरें मनीस सोदचें ल्हान विशय न्ही तुवें लोकांचे संपर्क आसूं साधन खेळ्यांक हाडचें सर मनशां सोदचें कितलें सोदी हय म्हाका कशें की म्हळ्यार हांव 2 फावटी दाका उडपी कासरगोड सगळें भोंवलां फॉर मेनी रिजन्स कातोलीक सगळें जाल्लो त्या दाळा भोंवलां हांव जनवाय त्या दाळा भोंवलां पिंगारा खातीर भोंवलां थंय जाल्यार सक्कडी पाद्र्याप सक्कड एरियांतले हिंदुवांचे नॉन कॅथलीक मुस्लीम दर्गा बिर्गा सदार म्हाका सक्कडी वळखीचे एक फोन केल्यार आनी आत्तांय पळय हांव तूं येतना फोन करतलो शेठ दैवाज्ञा कम्युनिटीचे उडपी तावन कोणी येता म्हणटा म्हळ्यार ताणें आनी कोणी सांगून येता म्हळ्यार तांकां गोत्ता वी प्रेजेंट देम व्हेरी फेरली विदाउट मॅलिस करेक्ट सर आतां तुमी क्रिस्तांवांचो जावन कोणी जावन पुराय सोदून धरून हाडलां इतलें बरें कार्य केलां लोकांक तें पावलां कितलो दुडू जोडला
हांव कितले तुमचे कुंदराचे आनी मुझे एक एग्रीमेंट ಈರ್ 1 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಉಚಿತ ಯಾನು ಜನಕ್ಲೆಡ ಕಾಸ್ಗೇನು ಜೀವನ कळले तोही पैसे विचारना आम्ही पैसे आमचे दिल्ले दोघी जण आम्ही पोर आम्ही मोवाचे मो मो आमचे थोड्डे ताका एक बाटली मोव दिले म्हाका एक बाटली मोव दिले रोजलीन बाई एक दिले ते रोजलीन बाई आमची ते काय तितलेच आमकां लाभ ते एक लाभ ना ते कितें म्हणल्यार सर ते सकाळी सवाल येता हे इतले काम करतात कोंकणी भाशेत वावर करतात आता तुमकां विचारचें हांव रिसंट आयिल्लो तुमी इतल्या वर्सां जावन करतात इतल्या सामाजीक 4 वर्सां जालीं 203 एपिसोड जालीं ना जाल्यार ताज्यान पयलीं हांव आयला दैजीक आयला ताजे उपरांत विनोद गांगुली सराक जाल्यार बिरमोद एक एडवर्टायजमेंट काडना नासतना इतल्या लोकां खातीर इतले नितळ सेवा तेय दितात दायजी दितात उरले चॅनल दितात खंयच्या चॅनलाक हांव दुरसो ना पूण असले अपवाद येताना तुम्ही कशे सांबाळटात नाही एक हांवें केदाळे म्हणचे तूं समाजा खातीर काम करचें जेजू क्रिस्तान केलें तितलेंत कितले विरोधी जावं ती पाड आले सॉफ्टली सांगते तो सगळे आमकां एक सोय आमकां ते दुसरो जाता वो सन्मान करना ना तुका सन्मान करता तुका फाटल्यान 98% एप्रिशिएट करतले आसता तूं एक पाड काले उलयल्यार आपण तो म्हणटा रेमंडान तशें उलोवन जाल्लें यार आमी ताका अभिमानी न्ही म्हणटात ते 2% मात व्हडल्यान उलयतले मायका दोन उलयतात ते हे मायका न्ही एकालीच उलयतले त्या देखून दॅट इज द प्रोफिशियन्सी त्या देखून पदरापणी व्हडलें आलोचन करनात पळय सिस्टरांनी व्हडलें आलोचन करना पळय तांचें काम करता वतात ते दॅट मेंटालिटी आमी डेव्हलप करचो ना सर ते तुमी चिंतेना म्हणून भितर दोसूंक सगळ्यांक दोसता बरयतल्याकी दोसता पण देव वाचतल्याकी दोसता पण देव आमच्या संगात आसचे जाल्यार तुवें पक्का देवाक अनडाउटेड बिलीफ फेथ आतां म्हाका तुवें केदाळ म्हणून पातयें हांवें 2 तुका सोडटा म्हणून जाल्यार तुवें म्हाका 2 सोडटा म्हणून मात मागीर तूं पातयें नाही पूण एक फेथ म्हळ्यार देवाचेर कशें देवा आमगेर मोर नडले रे ताका देवाक पातयें हांवें पळय की न्ही आमकां आमगेर मोर नडटा कातर नडटा तो पुरो नडटा आमकां पिडेस्त करता पुराय करता पूण जाल्यार आमी ताका देवा पातयें दॅट इज फेथ अनडाउटेड बिलीफ इज फेथ आनी हें तुका आसा जाल्यार आहा पळय यू कॅन ओवरकम एनीथींग नाही काल विचारलें म्हळ्यार रेमंड देखून आज एक पत्रकर्त एक लॉयर देखून म्हणटाना मस्त जाणांक एक क्युरियोसिटी आसता आज हांचे तोंडान कळ्ळे जोडान सवाल विचारले की म्हणून एक म्हाका एक सवाल अन्य कालें म्हळ्यार आजकाल सगळ्या संवसारांत मिडिया म्हळ्यार तूं मिडियांत म्हाका गोत्तो ना म्हणटात हांवें आयकता कालिंगी काणी येवन कोणाकय सपोर्ट करतात फेक न्यूज येता आनी सगळ्या संवसारांत उलटा पालटा जाला आनी तांकां जाय जाल्ले बरी पत्रकर्ता आनी तुमी बरें आसात तांच्या फाटल्यान जय म्हणटात म्हणून ही कितले सत कितले फाटी हांव नेणा तसल्यांक काले म्हणून सांगतात आशेतात नाही नॉर्मली कशें गे म्हळ्यार तूं गादे कोसून बी कली वो भुतान तुवें जल्ल आनी पळय येतात न्ही बरें बिया वाटूक आसा येता न्ही आनीक कोसरो येता हय पुराय आसा न्ही त्या देखून आमच्या लोकांत एज्युकेटेड जायचे बरें कितें वायट कितें म्हणून फायंड आवट ताणी करीचें सोडलें दुसरें कांय ना कितें म्हळ्यार फेक करतलो भारी वेवस्थीत रितीन करता आमी नॅचरली जर्नलिजम करतले आमी सड्ड हाय फाय करना आतां वायटी पळय कितले कश्ट काडून ते मिडिया वाचयता आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी उडास दवरिचो क्रिस्तांव लोकांनी पर्टिक्युलर सांगता उडास दवरिचे आमच्या मदें कितले मिडिया आसात विनोद गंगोळीचें जावं दी दिव्यावाणी जावं दी दायची वळ जावं दी मँगलोर रेमंडाचें पिंगारा जावं दी या आसले मिडिया सोदून येवन आमच्या इन्स्टिट्युशनांनी जर तुमकां कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून दी जाय हांव पोर डॉन बॉस्को हॉलांत 27 जानेवारींत इनॉग्रेशन येतरी बी साहेब आसतना तेंचें सांगलें सगळ्या मुखार ह्या मिडियाक जावं दी आमकां सांगता 2 काणी आनी कॉन्ट्रिब्युशन आमी थंय गेल्ले आसले भिकाऱ्या बरी आमकां ट्रीट करचें न्हय आमी ताका मुजरा आसचें न्ही आमी प्रिंसिपल फॉलो करचें आमी ते भिकारी जावन आसना आमी न्ही आजकाल लिपोवन बसतले आहात आमी गेल्ले आसले लिपोवन बसतले आहात दे हॅव टू थिंक आनी आमच्या कडेन आमी म्हाका नॉन कॅथलीक जाय तितले सपोर्ट करतात देखून हांव कन्नडांत आहा देखून कोंकणीक येता वायटी की तशेंच ताणें परिस्थिती आतां रचून काण गेल्या आनी कोणें काण गेल्या ताचो अर्थ घालें आमी टिशीन वचचें म्हणना आमच्यान जाय तितले आसात कित्याक दिवंक जायना
न्ही सर आजकाल आमचे मस्त कलाकारांनी तांचे युट्यूब चॅनल्सवर केला आणि तांकांय थोडे कोटी उलयतात दॅट इज देअर प्रोविजन हांव कितें म्हणटा तांकां सपोर्ट करचे सोडून आमी कित्याक तांच्या फाटल्यान ना गे एकल्या की तांचे चॅनल जावन ही काले आरंभ करचे हक्क आणि प्रोविजन आमी दिवचे दॅट ऑल्सो मी एन्जॉय आतां काले कोता सेल्फी टायम हांव नातल्यार म्हजो दुसरो कोणाचो फोटो घालना हांव नातल्यार कोण जर्नलिस्ट म्हळ्यार कशें म्हळ्यार म्हजें काम तुजें नांव तुजो गांव तुजो विशय समा पब्लीश करचें म्हजें काम विदाउट मॅलीस म्हणटा हांव इट इज माय ट्रेड तें नातल्यार हांव जर्नलिस्ट कसो आतां हांव तुजें कट करूंक आसचो तुजें नांव जाल्यार जुडाचें नांव कट करता विनोदाचें कट करता उरलें मात घालता हांव वॉट इज द यूज तुजे कडेन मिडिया आसून कितें उपयोग यू तूं बॅलन्स जा न्ही तूं बॅलन्स जा न्ही दुसऱ्यांदा तूं पब्लिसिटी आसताय तुजी पब्लिसिटी करनाका गे नाउन शूड बी परफेक्ट प्रोनाउन शूड बी परफेक्ट ना सर आज कित्याक म्हळ्यार साबार जाणांनी चिंतचें साधन केल्लें कोणी ते MC की कोणेंय वचून दुबळ्यांक पळयल्लें म्हणल्यार मात न्ही जर्नलिस्ट जावन तुमी साधन केलां खंयचे एकल्यान युट्यूब करून कोणा लोकां दादोची करता ताणेंय साधन केलां आमच्या ह्या कार्यांत कोण हें साधन केलां सगळें काडटा हानी गुडी हाडला हांव काल म्हणटा एक थेंबो ओट्टूक जावन न्हय जावची सकट न्हंयांक घुडसून दर्यो जावचो आमचे कोंकणी समाज आज जागृत जायचे हांव केदाळे कोणीय दुसऱ्यांनी करचें न्हय आमी डॉन बॉस्को हॉलाचें प्रोजेक्ट करतना आमी केल्लें तें आतां पळय कोणायक आमी दूर सोंवचें नाका म्हळ्यार हांवें सुरूच दूर सोंवचें नाका आमकां दितेले आसात कोरोना टायम जाल्यारय आमकां ताणें तितल्या आनी दिले आनी तें रिन्यूवल जालें आमी आनी 50 वर्सां तें डॉन बॉस्को हॉल उरयलें सारकें आमी लोकांक कलाकारांक एप्रिशिएट करीत जाय करेक्ट आज तें उरलां जाल्यार लोकांच्या अभिमान त्या कोरोना टायमार ताणें दिलें म्हळ्यार आपलें तें उरलें आपलें दॅट्स अ ग्रेट थिंग आमी ताणें बसयिल्ले दिवनात आनी बसयिल्ले दिवन तूं सुरू कर न्ही तुजे कडेन 40 लाख आहात तें सुरू कर न्ही पयलें आतां जे मॅनेजमेंटाक आमी एप्रिशिएट करीत जाय कित्याक म्हळ्यार ताणें तें केलें MCC बँक तशेंच कोणाय मर्जी जावंक येयल्याचें बरेंपण तें ताणी काल म्हणचें तें बुट्टा गे हांव मर्जी करतां म्हणून क्रिस्तांवांनी दिवचें आमी काल करीत जाय आमी कित्याक प्रयत्न करूचो समाधान वे तांकां तो काणी घेवन वी हॅव टू कीप आवर एंटिटीज इंटॅक्ट आमी उरयचे पयलें उरयचे आतां बिसाय भविश्यांत पाद्रे भविश्यांत इश्टूशन कोणी खावन पाड उलयतात खावन केल्ल्यांनी तर पाडून वचचें बऱ्यांनी न्ही केल्ल्यांनी पाडून वचचें दॅट इज रॉंग हांव काल म्हणटा तुका सोदोम आनी गोमोरांत एकलो बरो मनीस आसल्यार आमच्या वांजेलान काय म्हणटात उज्या स्वभाव धाडिना म्हणलें देवान तें फॉलो करे न्ही एक पाद्रापी तुका हेल्प करना गे एक सिस्टरी तुका हेल्प करना गे आमी कितें हकडां की एकाच रितीन पळयता कीप क्वायट न्हू करेक्ट सर आतां आज तुमचे इल्ले चड क्वेश्चनां जर्नलिजम आनी टिकाच्या विशयान गेलो कित्याक म्हळ्यार तुमचें तसलें एक बरे वकील एक जर्नलिस्ट आनी ओपनली मायंडेड उलोवन दिले व्यक्ती म्हाका तें एक पसंद आनी हांव तें आज हें कार्य सादर करूंक खंडी जावन खुशी म्हाका तुमच्या लायफाच्या स्टोरी विशयान तुमच्या सादारणा विशयान चड उलोवन जावंक पुरो निमाणें आमचे आज तरणाटे इतलें हें कार्य पळयता आयची इंदिना युवजनरे मुंदिना जनांगा कित्याक कन्नडाचे पंडीत तुमी कन्नडाचे तिळवळीक आसले व्यक्ती तुमी एक लॉयर जावन एक जर्नलिस्ट जावन एक आमचे मित्र जावन आमच्या लोकांक कितें सांगूंक आशेतात सुरूचो विशय कितें म्हळ्यार मिनिमम डिग्री शिकचे भुरग्यांनी 15 वर्सां एज्युकेशन करीत सकट भुरग्यांनी आयच्या खंयच्याय कारणाक 15 वर्सां प्री KG जावन डिग्री म्हणसर ताणें शिकय त्या दाळा कोणी काले उलयतले अर्थ जाता आमी भडकावन पडना हांव म्हळ्यार कोणी आमकां भडकायता जाल्यार आमकां अर्थ जाता ना हें भडकावंचें हाडलें म्हणून कळटा तितलें शिकल्या उपरांत कळटा आनी आमकां रायट पर्सनाक आमी मुस्तुपटी चूज करूंक जाता इलेक्शनान जावन या खंयच्याय विशयांनी आमकां जाणा आमी अंगुठो छाप जावन दिलो जावन ही एक सुरूचो विशय दुसरें कितें गे म्हळ्यार आमी आमच्या भुरग्यांक आवय बापाय न्ही आतां धरून क्लासी भितर लोटचो थंय तर क्लासी भितर ओन न्हू आमचे मस्त कुटुंबां फेल जावचे आवय बापायच्या ओवर पॉझिटिव्हनेसा वरवीं ओवर पॉझिटिव्हनेस एकाच बेड्डाचेर आवयन भुरग्यांनी ओट्टूक न्हिदचें आनी तो काजर तमसर न्हिदचें तांकां दुसरें फीलच ना तांकां इंडिपेंडन्स ना
आमी तांकां इंडिपेंडंट वचून सोडीचे एक एक जोक बारी फर्स्ट क्लास युवक जाणांक आमच्या आवय बापायक बारी सूट जाता फाल्यां आमकां 100 मिटर स्पोर्ट्स आसा म्हणलें एका आवय कडेन व्हेरी गूड तुज्या पुताक धाडटाय की धाडटा ऑल द बेस्ट पुता लो दाव म्हणलें पोडात पडत म्हणून प्रश्न काय तो होय आमच्या समाजान भुरग्यांक पडोवन दी दंपरा घंटिल्यो जोरोन दी एक नाक्षी वचोन दी समाज ती गिव देम टू टेक रिस्क करेक्ट गाईड देम बट गिव देम टू टेक रिस्क रुकार सोडवंक सोडू ह्याच्या बदलाक कामा घरा काडून रे तू रुकार सोडय न्ही तो काली आले पर्सनल काम तो करून न्ही भुरग्यांक करे न्ही म्हणजे तूं आमच्या फॅमिलींत वी नेवर थिंक दॅट रोड क्रॉस करतना कितली प्रायस जाल्यार आतां धरून तूं ओडनरचें कित्याक ताका करतना न्ही सेन्सरां कळना यू शूड मेक देम एक्सपोज देम टू द रिस्क्स करेक्ट गाईड देम बट डोंट अवॉइड पपेट्स केल्यार आपळे पेट्टत जावंचे तांणी पपेट केल्यार पेट्टत जावंचे कांय सक्सेस जायना म्हणजे सो मस्त देवर करू सर असे हे म्हाकाय सामा पडल्या म्हाकाय सामा म्हणजे सत्य ने म्हाका तातूं लज ना का लाग म्हळ्यार तुमी एक सांगलें उतर म्हाका भारी दुखलें घालें म्हळ्यार पोरणे वस्तूर आमी दिना म्हणटाना पोरणे वस्तूर गेल्लो व्यक्ती हांव म्हाका तातूं लज ना कोण खाली म्हणून दी कोण खाली एका दोगा सिस्टरांनी म्हाका दिल्लें हांवें घालां ते एक देवूत तेदोळ म्हणटाना दोळ्यान दूख येयलें तसलें दुबळे काय म्हणजे घराक कोण आमच्या घरा सोबर पूण आमी घालां तशें म्हणटाना तुमी असं खंय म्हाका धरणी मारलेंगी खंय म्हाका पुगारलेंगी खंय म्हजी केळकुळां गेलींगी ह्या लोकांची केळकुळां गेलींगी म्हाका गोत्तू ना पूण तुमचें साधन तुमी केल्लें उतरां खंडी जावन काळजां नटवली ह्या कार्याक आयिल्ल्याक आनी आमच्या दिव्यावाणी चॅनलाक उलयल्ल्या खातीर विनोद गंगुळी आनी ताचे दोग जाण मोगाळ पोवता तांकां तांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आनी आमच्या सगळ्या समाजाच्या नांवान तुमची उदरगती जावन दी तुमी फकत कोंकणी लोक उदरगती पळोवनी म्हणून आशेतात हांवूय तेंत मागता आमी सकाळां मागता समाजूय मागता सर काळजान तो तुमकां देव बरें करूं देव बरोबर जोड तुका जोडणार ना दिव्यावाणीच्या विनोद गंगोळी म्हाका तो स्टार्टींग हातून कोत्ता विनोद गंगोळी कित्याक म्हळ्यार दिव्यावाणी आरंभ करच्या पयलें तो कोणाय वटू कश्टलो म्हणून कोत्ता म्हाका ताची कंप्लीट हिस्ट्री कोत्ता ताचे भुरगे आयिल्ले ताच्या सांगात आयिल्ली गजल म्हाका बारीक दाजोसकायची कित्याक म्हळ्यार भुरगे नॉर्मली बापायच्या बिजनसांनी म्हणजे बारीक खंयी वचोन गळोन तुजें रीण हांव पळयता म्हणटलें जालें बट हे सांगत रावन का तें म्हाका बारीक खुशीची गजल एक तें सेकंड आनी आज दिव्यावाणींत म्हाका येवंक तुमी अवकाश केला तुका देव बरें म्हणटा तुमच्या सगळ्या साधनाक कांय भियोवचें नाका नथींग वील हॅपन विथ ऑल डिमेरिट्स एवरीथींग वील बी सक्सेसफूल एवरीथींग वील बी सक्सेसफूल सांगून आमी पातयेवन सुद्दां देव आमकां समेस्तांक आशिर्वाद करून दी आनी आमची पावलां आमची मेटां सदांय सांबाळून दी म्हणून सांगून तुमकां देव बरें म्हणटा मस्त देव बरें करूं मोगाच्या भिक्षा न्हू जिविताची मेटां काडटाना थोडी वटी म्हजी मेटांय म्हाका फाटली उडास येतात असल्या एका बऱ्या व्यक्तीन एक जर्नलिस्ट जावन एक साधक जावन एक लॉयर जावन एक बरो बापोय जावन आनी एक बरो पती जावन ताणें सांगलेली उतरां खंडी जावन म्हाकाय नटवली ती तुमकांय आयकली म्हण चिंता जर तर मन परिवर्तन हांवूय करया तुमीय करया अशें आशेवन हें कार्यविक्षण केलें तुमकां सगळ्यांक हांव म्हणटा ही समाज आमची बरी जावन दी देव बरें करूं.